Deuteronomy chapter 4 verse 31. कित्याक खरेंच पोर तुमचो देव काकुळतीचो देव, तो तुमकां सांडचो ना वा तुमचो नाश करचो ना. फर्स्ट Samuel 2 verse 20. एलियेल कायनाक आनी ताच्या पत्नीक आशीर्वाद दिवन म्हणालो, हे स्त्रियेन परस्पराक समर्पिल्ल्या भुरग्या बदला तिचे उद्देशी तुका भुरगीं फोव करूं आनी उपरांत ती घरा परततली. Samuel chapter 2 verse 21. परस्पराक हन्नाक दया केली, ती गर्भेर जाली, तिणे त्या गापुताक आनी दोगां धुवांक जल्म दिलो. भुरगो सॅम्युएल परस्पराच्या मुखार वाडलो. James chapter 4 verse 10. सोम्या समोर तुमकां गलती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. Job chapter 42 verse 12. परस्परांच्या बचा आदल्या दिसाचेर घाल्ले प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशीर्वाद घाले. ताचे कडेन 14,000 बकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांची सोता आनी 1,000 गाढवां आसली. Psalm chapter 10 verse 17. परस्पराक दुबळ्या धाकट्याचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजाक तूं बोल दिताय, तांकां तूं कान दिताय. Psalm chapter 16 verse 5. तूच मुझे दायज, तूच मुझे पात्र, तुझ्या हातांत आसा मुझे अदृष्ट. Psalm chapter 17 verse 8. तुझ्या दोळ्यांतल्या बावले बरी म्हाका राख, तुझ्या पाकाट्याच्या सावळेन म्हाका लिपय. Psalm chapter 31 verse 24. परस्पराचेर विश्वास दवरलेल्यानो धैर्य घेया आनी तीर रावा. Psalm chapter 16 verse 8. परस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता, म्हज्या उजव्याक तूं आसा देखून हांव केदींच हालचो ना.